कितले बागी तुम्ही त्या परी कशा जाल्यार बळक जुजतेय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयची शुभ वर्तमान आमकां जेजू बरी जावंक उलो दिता. कोणा बरी? जेजू बरी जावंक उलो दिता. सवाल तुमकां, जेजू बरी जावंक जाता गी? जेजू बरी जावंक जाता गी? जाता गी? जाता गी? जायना. पूण देवाचें उतर कितें सांगता? कोणी साकोर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्ही, तशी दडल्याक आपणाक धरतल्या प्रासी व्हरतो न्ही. लुका स्वाध्याय 6 वाक्य 20 अशें सांगता, एक सीस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्ही, पूण तो परिपूर्ण तरबेती जोडलो सीस आपल्या गुरू सारको जाता. जेजू पर्यंत जावंक जाता म्हणटा जेजू. व्हरतो जावंक जायना, पूण ताजे बरें जावंक जाता. आनी आमकां अरेकल्यांक की जेजून आनी आयचे शुभ वर्तमान सांगता, जेजू बरें जावंक उलो. पूण एक पॅटर्न आसा जेजूचें, केदाळाय एक शिकयता. शिकोवचें मात्र न्ही, एग्जाम्पल दिता. आनी एग्जाम्पल कोणाचें? आपणास जिविताचें. अशें करा म्हूण सांगता. सांगले प्रमाणे विवर्सून सांगता, आपणाचेंच दृश्टांत दिवन एग्जाम्पल दिवन आपणा बरी जा म्हणून जेजू आमकां सांगता. कितें तें आयच्या शुभ वर्तमानांत एक वाक जेजून सांगलां. म्हज्या सांगाता जेवतेल्यानच म्हाका आड पांय दिला. म्हज्या सांगाता जेवतेल्यानच म्हाका आड पांय दिला. तशें म्हळ्यार कितें? इंग्लिशान सांगचें जाल्यार बिट्रेयल. विश्वासघात वा विश्वासद्रोह म्हूण सांगीत. भोव कठीणाचें उतर तें. विश्वासघात, विश्वासद्रोह. आनी खंय जेजू वापरता जेवणाच्या सांगाता, जेवणाचे शब्द. मगाच्यो बाबयनो, जेवण खाली एक पोटभरचें मात्र न्ही, कुडीचें पोशण मात्र न्ही, ताजे वर्त जावन संकेत जावन आसा एक संबंध न्ही गे, रिलेशनशीप. तुमी जायते फावटी सांगचे आसा आमी आज एक पार्टी करया वा पार्टी वचोंक आसा, ताजो म्हळ्यार जेवंक म्हणचें गे न्ही. कितें गे आमचो संबंध आमी दाखोवंक येता. आनी जेजू वापरचो शब्द जावन आसा जेवण. कितें सांगता? म्हजें सांगता जेवतेल्यान म्हाका आड पांय दिला. म्हणजे ओ संकेत दाखोवन दिता की तो आपणाचे सीस आपणा सांगता आसात. आपूण कितले शिसांक मोग करता तो संबंध दाखोवन दिता. आनी ह्या संबंधांत आशिल्ल्या मनशानच म्हाका एक विश्वासघात केला वा विश्वासद्रोह केला, म्हाका बिट्रे केला वा आड पांय दिला. आमच्या जिवितांत अशें घडटा गे, विश्वासघात जाता गे. तुमी तुमच्या जिवितांत जावं पुरो वा सांगलें आयकूंक पुरो. बिझनस पार्टनर बिझनेस करतात, कोणाकडेन करूंक वचनात. आपणा ते विश्वास असल्या व्यक्ती कडेन, फ्रेंडा कडेन मात्र न्ही गे. वळख नासल्या मनशा कडेन बिझनेस करया म्हणून वचोंक जायना. कित्याक? मोस्कर तमकळीत आसा. पूण वळख आसलो व्यक्ती, आपणा सांगत आसलो व्यक्ती, विश्वास व्यक्ती ते बिझनेस स्टार्ट करता. आनी जायते कडेन जाल्लें आसा, वर्सां जाल्ल्यांत ओन एकलो पार्टनर आपणाच्या आशे लागून, पयशांच्या आशे लागून मोस करता. त्या पार्टनराक कळीत आसना, कळी जावचे आक्रेक. आनी त्या मनशाक कळी जाता विश्वासघात. विश्वासान आमचें काम प्रारंभ केल्लें, विश्वासघात जाला वा मोस केला, बिट्रेयल जाला. आनी थोडेशें लग्न जिवीत, साक्रमेंताचें जिवीत, लग्न जिवीत जियेत आसतना, विश्वासपणी जियेता म्हणलो तो बास घेवन जियेत आसतना, वर्सां येता आसतना कितलेसा पतीन आनी पतीक आनी पतीन पत्नीक विश्वासघात सांगाता जिल्लो जिवीत, मोग केल्लें जिवीत, आपणाच्या कुशे खातीर, जाग्यां खातीर, पयशां खातीर, अनेकल्याच्या रिलेशनशिपा खातीर आपणाच्या स्वंत घोवाक वा बैलेक विश्वासघात केल्लो आसा.
आनी कितें म्हणीत आनी जायते संदर्भ आमी अशें आसा आमकां भवर्त दिल्लो इगर्ज माता पवित्र सभा भवातन वर दिल्ली ल्हानतावन वर जाल्ल्या व्यक्ती ह्या इगर्ज माते पाठ करण्याच्या मुखांतर विश्वासघात केल्लो आसा पवित्र सभेक जायते पटी आमच्या कृत्युवांनी भावार्थ सांडून इगर्ज मातेत हांव पयस गेल्ल्या वरवीं आमच्या पवित्र सभेक आमी विश्वासघात केल्लो आसा आनी जायते पटी हांवें आनी तुवें त्या कुर्सयल्ल्या जेजूक सकड बरें केल्लो जेजू म्हज्या जिवितांत इतलें संदर्भ येत आसतना पदकाच्या जिविता मुखांतर हांवें आनी तुवें विश्वासघात केला सो जुदास मात्र न्ही जेजूक विश्वासघात केल्लो बिट्रेयल केल्लें विशुद्रोह केल्लो आमी आमच्या जिविता मुखांतर नाना संदर्भांनी जायत्या संदर्भांनी विश्वासघात केला पूण जेजू कितें करता विश्वासघात केल्ल्या त्या जुदासाक कितें करता मोगाच्यो बोबयनो दोन संगती दाखोवन दितात पयलें जावन जेजू त्या सिसांचो आपणाक पराधन करता म्हूण कळीत आसल्या जुदासाचो पांय धुता पांय जना मोगाच्यो बोबयनो एक कलतेपणाचो संकेत पांय वडिलांनी आपल्या भुरग्यांचे वा ताच्या ल्हान आसल्या मनशाचे आपूडचे एक चिंतपूत आसूंक ना त्या संदर्भार गुरून जेजून देवान आपल्या सिसांचो मनशाचो पांय पडटा पळय इंडियान ती तें कल्चर आसा न्ही गे एग्जामाक जावं वा बऱ्या कार्याक जावं कामाक जावं येता आसतना भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचे पांया पडचे आनी आशिर्वाद घेवचे आमच्यान ना जाल्यार उरल्या धर्मांत आसा अन्य धर्मांत आसा खाजर जाल्ल्या उपरांत जोडे भितर येता आसतना आवय बापायचे पांया पडतात अशें नाना रितीन पांया पडच्या मुखार हांव खालतेपण दाखयता रेस्पेक्ट दाखयता म्हणलो संकेत आसा जेजू असल्या व्यक्तीक आपल्याक विश्वासघात करच्या मनशाक पांया पडटा खालतेपण दाखयता रेस्पेक्ट दिता मोग दाखयता दुसरें जावन ती अकरेची घडी मोगाचें जेवण तें अकरेचें जेवण एक सांकेतीक जेवण आनी त्याच जेवणांत आपणा लागीं बसयता हांवें सांगलें जेवण जावन आसा एक रिलेशनशीप मोगाचो संकेत आनी तसल्या जेवणांत कोणाक बसोवंक दिला सिसांक प्रत्येक तरान जुदासाक जिजोवन दिला मोगाच्यो बोबयनो आमच्या जिवितांत कोणेय विश्वासद्रोह केला जाल्यार वा विश्वासघात केला जाल्यार तो व्यक्ती म्हज्या मुखार येता आसतना सकड उडास येता न्ही गे राग येता जिद्द बारीकपण ती गेयाम भोगता मारयाम भोगता आनी कितें कितें जाता असल्या संदर्भार जेजू आसतना जेजू कितेंच जावना जेजू कितेंच करूं ना त्या खातीर मोगाच्यो बोबयनो उगडास येता ती उतरां कोरींतकार बरयला अध्याय 13 वाक्य 4 तावन 8 अशें आसा मोग सस्नीक मोग दयाळाय मोग मोसर करिना आपलीच बडाय उलयना अहंकारान भरना मोग मर्यादेन चलना स्वंत आदाय सोडिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत जिखलें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सतमंता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता मोग कधीच सरना मोग सगळें ससून व्हरता सगळें सतमंता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळ व्हरता मोग कधीच मरना तसलो सरनांतलो ससना वर्सो मोग जेजून आपल्या सिसांचो केल्लो जेजू आमकां कितें सांगता हांवें केलां तशें तुमी करा म्हजी देख घेया म्हजें जिवीत तुमचें जावंक जाय म्हजें जिवीत तुमचें जावंक जाय मोगाच्यो बोबयनो 3 संगती जेजून दाखयलें कलतेपण बोगसाणें मोग आमचो जावंक जाय जेजू कलतो जालो ताच्या मरना पर्यंत ताणें बोगसिलें त्या कुर्सार आसतना ताचे मुखार आसले ते लोक कुर्सा वाडयल्लो लोक ताचे मुखार आसलो जेजू म्हणटा
बाप्पा ते कितें करता कळीत ना तांकां बक्षी ताणें मोग केलो आपणाक इश्टाक दिवच्या जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणटा जेजू आपणाक बली भेटोवन सो तसलो मोग दिलो त्या खातीर जेजून कितें जिवलो जिवीत आमी जिवच्याक आमकां आपणे आसा त्या खातीर मोगाचे भोबयनो हें नवें करता आसतना आयचे मिसाचें बलिदान जावंक जाय जो कोण म्हाका विश्वासघात केला द्रोह केला पारीकपण दिवच्या बदलाक ताका हांवें बोगसूंक जाय आनी मोग दाखोवंक जाय हांवें सांगचें तर मोग आनी बोगसांनी कितें स्वारी म्हणटा आसतना मुग्धले न्ही हांव त्या व्यक्ती कडेन मोग उलयता म्हणटा आसतना हांव बोगसुलो म्हणून न्ही बोगसांनी आनी मोग जावन आसा तो व्यक्ती म्हज्या मुखार येता जाल्यार म्हाका डिस्टर्ब जायना पारीकपण गेयम बोगना बदलाक काकलूत आनी दया त्या व्यक्ती पळयतना काकलूत आनी दया जाता जाल्यार तें जावन आसा खरेपणी दाखोवचें कलतेपण तें जावन आसा खरेपणी बोगसांनी तें जावन आसा खरो मोग त्या जिवितांत जिवंक जाय जाल्ली कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया